डीम टू युनिव्हर्सिटी झाल्या उपरांत वायस चान्सलर सो एक बदलावण कशी बघता अजूनही थोडे म्हाका प्रिन्सिपल म्हणप येतात आता फॉरेन लँग्वेज आमी सुरू करूंक आता प्लॅन करता कोरियन हे पुरे आमी दिवंक लँग्वेज अकॅडमी म्हणून सुरू करता हांव कोणी म्हणी ऑलिंपिक्सा वचता जेंगा कित्याक म्हळ्यार करियर्स लोक बुद्धवंत लोक युनिव्हर्सिटी जाले जाल्यार आमी कालच आता फी स्ट्रक्चर विशयान आमी ते सोडयत म्हणून आमकां सोड पयशे करून जावचे ना एज्युकेशन म्हळ्यार ते इतले फीस दितात तुमी इतले आमकां एज्युकेशन दिवचे ट्रेनिंग दिवचे आणि आमकां कांय सांगून वचो कांय करचे म्हणून व्हॅल्यूज उणे जाता आसात आणि आता जर्नलिझम सुरू केला सायकोलॉजी पुरे एका कोर्साक आता नंबर उणे जाला जाल्यार आमी वावर करून प्रयत्न करत आसा भुरग्यांक कोणाक थियरी शिकोवंक मन ना तांकां 40% थियरी पण 60% प्रॅक्टिकल आता मी इतले पुरो सांगले उपरांत फाल्यां तुमी एलोशियसान मेळनातले कलेबडी कोर्स आसात गी रेमोना म्हळ्यार एक आमकां वर्ते नांव तें म्हाका रेकॉर्ड करीजे म्हणून म्हाकाच बेगीन दिसलें 170 अवर्स करून जायत गे म्हणून थोड्या दिसांनी आनी एक साधन जावचें आसा फर्स्ट टायम कोणें एक वर्ल्ड रेकॉर्ड केलो जाल्यार ते रेमोनान आनी मुखार आयिल्ल्या भुरग्यांक ती वेदी मेळची ना एक चॅपलांत त्यातराचें पेंटींग आसचें चॅपल म्हळ्यार सेंट अलोशियस 100 वर्सां जाताना एलोशियस कॉलेजी आमी DSC दिवन पूण आमच्या कॅथलीक लोकांनी सोडून आमकां एक कॉर्पोरेट संस्थे जाते आसात पयशां खातीर संस्थे चलले ते आसात ते केदाळे बरेंच न्ही दुबळ्या भुरग्यांक एलोशियसांत आमी केदाळय आसा